मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो आज असा थर्ड डे. सो रेडी जावन आमी भायर सरता वचपाक घरा. सो काल रातचे न्ही न्हिदपाक लेट जालो आमकां. म्हणजे थंयच्यान घरा पावता म्हणजे थंयच्यान रुमान पावता म्हणटा 12:30 जाल्ली. मागीर म्हाका व्हिडिओ एडिट करपाचे आसले. कित्याक खबर आहा, थंयसर रुमान न्ही बरें वायफाय मेळटा. म्हटलें सगळे व्हिडिओज बीन न्ही रेडी करून दवरुया. कित्याक आतां आमी भायर सरतले न्ही, आतां तुका नेटवर्क मेळचें ना, रेंज मेळचें ना, ताका लागून. सो न्हिदता म्हटल्यार आमकां जाली 1:30 जाले आनी मो सकाळी उठत नालो. उठ गाडी न्हीद रे म्हणटा का. आतां न्हिदला. आतां शिव गेला सगळे पेमेंट बीन करपाक. ओके. आनी आतां आमी वयतली मम्मीच्या घरा. मम्मीक पिकअप करूंक जाय. मम्मीक पिकअप करून मागीर वयतली आमी म्हाज्या भयणीच्या घरा. कित्याक हांवें भयणीक न्ही सांगलेलें थोडें खोबरें तेल बीन घेवन दवर म्हणून. तेणें दवरला. आनी मम्मी गणपती पळोवंक ना न्ही तेंचे, ताका लागून. सो तेंगेर पांय पडून भायर सरतली आमी. सो टायम जालो आसा 7. एक्चुली न्ही आयज बेगिना भायर सरता. कित्याक खबर आहा, आमकां आयज न्ही सबस्क्रायबरांनी आपयला गणपती पळोवपाक. सो ताका लागून न्ही आमी जस्ट बेगिना भायर सरला. कित्याक आमकां आतां घरा पावूंक जाय. मागीर चेंज करून आमकां वचूंक जाय. 1-2-3 घरां वयतली आयज आमी, जे आपयला आमकां चवथीक. सो या म्हटलें की फाल्यां मातसो शिव बिजी आहा कामाक, ताका लागून. आनी 5 दीस गणपती तेंगे, ताका लागून. तो रातचो न्ही बरो पावस पडला, कळटा. रुमान तर काय कळत ना, पॅक आसता न्ही, भायर पयल्यानी कळटा. ओके. सो ब्रेकफास्ट बीन काय करूं ना, चितलें की भायर रेस्टॉरंटान कितें खावन या म्हणून. ओके. सो शिव आयले की मागीर मेळत तुमकां. ओके चला. सो शिव मेळत तुमकां. हाय म्हण सगळ्यांक. सकाळ उठलो, गरम गरम उदीक न्हालो. बरें उदीक, गरम सारकें उदीक. हांव बी न्हांवन येयलें. आसूं म्हटलें. मागीर आनी टायम मेळ्ळा बरो. हेका न्हांवंक ना रितिकाक. आसूं म्हटलें. थंडी खाता न्ही, ताका लागून. अशेंच उरल्या पुरो बेटर. पावस पडला की आमकां रुमान ते कळना. बरो पडला पावस. जालें चवथ म्हटलें. पण 1.5 दीस गणपती न्ही मजा ना अशी ना. हय. आनी काल आमकां लेट कित्याक जालो खबर आहा? तुमकां खबर आहा न्ही, ते दंडावली करता पुजा पळय, ते दंडावली करपाक न्ही येता लोक. 1-2 जाणां येता. तिमी इल्ली, तिमी सांगलेलें 4 येता म्हणून. तिमी येयला 6 येयला. ते करपाक इतलें इजी ना, ते खूब टायम लागता ताका लागून टायम जालो तो. ते दंडावली करपाकूच चितलेले भाजी बीन घेवया म्हणून. पण पाऊस कितें पावस आनी काल कितें सव्वा सपाना. मागीर जेन्ना कमी जालें पळय तेन्ना आमी गणपती भायर काडले. आनी आयज भाजी बीन ना. कित्याक आमी बेगिना भायर सरला न्ही. 8-9 सुमार ते भाजयो बसता. चिंतलें की भाजयो व्हरया म्हणून, पण मेळचें ना. ते हायवेचेर पळोवंक जाय. हांगा सगळें बसता, पण आयज आमी बेगिना भायर सरला. मम्मी रेडी जावन बसला आसतलें. मारलें ना सांगता रेडी जावन बस म्हणून. ती रेडी जावन बसतली घालून. हय. ओके चला. मम्मीक आजीगे तुमकां मेळटा. सो हांगासर पळया कितलें लागला आरसाळे. हें न्ही ब्लॅक जावंक जाय, खावपाक न्ही बरें लागता. खूब जाला हांगासर. आतां आनी असले झाडां बिडां खंय पळोवंक मेळटा. खूब रेर. पयलीं आमी खूब खाला. ऋत्वीक पळय थंय, ताका न्हीद सारकें जावंक ना. येत ना पावला आपूण काडून न्हिदता खंय. जालें पावल्या. चल. मम्मीची पोटली पळय. कितें घेतलें गे? हळदीचें पान घेतलां आनी कढीपत्ता घेतला आनी लाडू बिडू घेतला आनी मम्मी रेडी जाली पळय फुलां बिलां माळोन. आमी बेगिना भायर सरली. बाय. संतोष. राजेश बाय. संतोष बाय. चलो. तो आयज सगळे आमचे फॅमिली मेंबर आहा पळय, तिमी आज वयता कुलदेवाक आमोणा. तिमी सगळी आज गोंयान वयतात. तिमी वचून देवाक पांय पडून येतली परत. सो ती आमगेर बी वयची ना, ताका लागून. सो आजून तुमी रेडी जावंक ना कोण, ताका लागून. कालाचे लेट न्हिदले न्ही. आनी म्हाज्या मामाचो कुलदेव आमोणा बेताळ, थंय सगळ्या जाणां तुमी कार करून वयता.
चिनू चिनू आता उठला. आय स्कूल ते काय स्कूल आय स्कूल आहे का वचना तो भाव गेले न्ही कार्ती त्याला हो वयता तो वचना म्हटला न्ही तो हय वचना तो पावली आमी देवाक पांय पडटा मम्मी हांव वयता पांय पडया पांय पडल्यात चल. सो जाले आमचे आता भायर सरता ब्रेकफास्ट न्ही भायर हॉटेलान करतले. येताना एक पटली आता पळय पटली चल आता केन्ना मेळया बाय फुडल्या वर्सा आता सांगला क्रिसमसा यो म्हटला भयणीक पळया कशें घेते कार्तिक आता उठलो बाय चल बाय चला भाऊजी बाय. सो आता आम्ही येयला चाय पिवपाक. आता आम्ही रुमान रावली पळय महालक्ष्मी कम्फर्ट ते आता न्यू बांदला आहे. तेच्या पयलीं आमी हांगा रावताली पांडुरंग वयर रूम्स आहा आनी सकयल न्ही रेस्टॉरंट आहा आनी इतले रश आतां बरें आसता तेंचे फक्त वॅज मेळटा हांगासर जेवणूय मेळटा बरें मेळटा आनी बरें आसता तेंचे खूब रश आसता. आयज आमी बेगिना येयला न्ही इतले रश ना नाजाल्यार न्ही खूब लोक येता. चला सदांच मसाला डोसा खाता न्ही सो आयज चिंतले मेंदू वडा खावया. म्हाका इतले मेंदू वडा आवडना पण मागीर खबर ना मेंदू वडा खबर ना कितें आयकलां कोणा खबर हांवें सांगला मेंदू वडा मसाला डोसा खावन खावन वाजेला हांव ताका लागून पळोवया. खूब जाणां कमेंट करता आईक घेवन वच म्हणून आईक घेवन वयता हांव. हें पळयात मेंदू वडा म्हाका करूंक जाय घरा मेंदू वडा करूंक जाय म्हणल्यार करूंकच ना. आनी हांगा आसा इडली सांबार. चला शिव लागलो पयली. तो जाले आमचे ब्रेकफास्ट भायर सरला शुड्डे गोवा शुड्डे पणजी. ही गाय यारा हांगा न्ही सगळे रोडार न्ही गाय सुशेगाद न्हिदता हॉर्न मारचे पडटा तांकां जाल्यार उठटा मागीर. पावस येयला पुरो. लास्ट इयर चवथीक आमी हांगा गेल्ली मुर्डेश्वर परत या म्हणटालो हांवें नाका म्हटलें बरोबर सेम तिथे ताका लागून पण दिस टायम न्ही आमी खंय वचोंक ना असं म्हटलें. पुरो आतां आमी खंय गेल्यार बीन मागीर हांगा साडी न्हेसपाक टायम वता म्हाका खंय वचपाचें 1 वर लागता म्हाका साडी न्हेसपाक हो आसा म्हणसा मातसो पीन लावपा हें लावपा हेल्प करता. सो आतां आमी पावला कोकर्ण न्ही अशें तुमकां खबर आसतलेंच आतांच पावसांनी एक इन्सिडेंट जाल्लो हांगासर कितें ते म्हणटा ते एका लँडस्लायड जालेले आनी जस्ट रोडा सायडीन एक घर आसलेलें हॉटेल टायप आतां रावताली फॅमिली न्ही ते लँडस्लायडांनी माती इली आनी ट्रकूय येतालो ट्रक आनी मागीर ते घर सगळे व्हांवन गेले आनी घरान कोण आसलेले पळय सगळे जाण मेले आनी तो ट्रक न्ही एक्चुली केरलायट खंय तो हांगासर ट्रक हें करतालो तोय मेलो दाखयत तुमकां. सो हें सगळें माती तुमकां दिसता आसतलें आनी म्हणजे हें ते फुडें आहा पळय दाखयत तुमकां हें सगळे लँडस्लायड लोक थंय रावला पळय लोक थंय पळोवन रावतात लोक पळोवपाक स्पेशली ते अशें वयल्यान ते सगळे माती तेन्ना न्ही कंटिन्यूस पावस पडटालो न्ही सारकें मोव जालें ते आनी पळय तुका दिसता आसतलें पळय अशें पडोन फूल आनी तुमकां दिसता आसतलें उदका कडेन माती अजून ते माती आसा आनी तुमकां सांगू इतले आनी हांगासर एक घर आसलेलें सगळे घरूय व्हांवन गेले ते पळय अजून ते माती बीन तशें आसा. आनी हें पळयात सगळे अशें म्हणजे तुमकां कितें सांगू तुमकां कितें सांगू तेन्ना हांव वयस आमी व्हिडिओ भुरग्याचे पळयला म्हणून सांगतात एकले व्हिडिओ काडलेले कोण तो युट्यूबर इल्लो खंय ताणें व्हिडिओ घातला म्हणजे त्या घरान चाय पिवपाक गेल्लो खंय तो न्ही तुमकां कितें धाकटी भुरगीं खबर आहा म्हणजे पुअर सामकी गरीब अशें हॉटेल बारीकशें रेस्टॉरंट काडून आसलेले आनी रोडा सायडीन आसलेले ते मातयेन सामकें व्हांवन आनी साडी एक ट्रक येयलो तोय गेलो. कितें सांगू तुमकां आनी उदीक तुका पयलें न्ही तांबडें दिसता न्ही अजून म्हणजे दिस टायम म्हणजे खूब त्रास जाला ह्या पावसान. ते वायनाड तरी सामकें हॉरिबल 7 गांव गेले वायनाड तरी सामकें हॉरिबल ते रातचे लोक थंय न्हिदलेले रातचे जाले म्हणजे दिस टायम न्ही खूबच त्रास जाले यंदा खरेंच केन्ना चिंतूंक जातलें म्हणून पण सांगू शकना. आतां न्ही आमकां अशें वचूंक भंय दिसता अशें ना केन्ना ते माती बिती कोसळात म्हणून इतलें भंय दिसता वचपाकूच आनी केन्ना अशें रावूंक जायना आतां
गाडी सायडीन घेऊन केन्ना रावंक जायना सांगू शकना टायम केन्ना की जायचं म्हणून 80 स्पीड 75 शिवनाथाक तालाव पडले हायवेचेर आसले आमी म्हणजे आमी काणकोण रोड काणकोण रोड मस्त हायवे न्ही मस्त स्पिडीर आसलो तो आनी हांगा कोणशा 70 स्पीड आलो 70 कितले 73 जालो 70 कितें आसलेले आनी कोणशाक रावला हांगासर हांगा दिसना कॅमेरा घेऊन रावयले 1000 रुपये फटको काय गो 1000 रुपये तू थाली येवपाचे हांव 500 रुपये घेतले म्हणून नाही ना 1000 रुपये ओव्हर स्पीड नाही ओव्हर स्पीड आसलेलो म्हणजे गाडी बिडी काय नाही रस्त्यार मस्त तू स्पिडीर आसलेलो दिसना ना ते भितर आले आणि हिमी सामके कोणशे रावला झाडा फाटल्यान पोकूच ना आमी केन्ना जावंक ना फर्स्ट टाइम ना सेकंड टाइम जाला? ओव्हर स्पीड ओव्हर स्पीड आता कळ्ळें काय सेम 2 स्पीड किती रे 70 आलो 74 किती एका राविले न्ही मी आनी एक गाडी गेली कर्नाटकाचे आता काय दौरतो काय दोरले धरले धरता हांका ताका राव म्हटले शिट्टी पिल्लूक मारले तो रावूच ना गेलो पयशे रावूंक जाय न्ही कित्याक तुमी वयता रावूंक जाय 1000 रुपीज फाईन प्लस 2000 रुपीज राहू ना म्हणून रावूं ना म्हणून 3000 रुपया होय ते पेक्षा रावल्या बरे हय का न्ही ताका 3000 फटको पडलो तो गेलो फाटा फाटा पळयतालो तो हा ते कळटा ऑलरेडी तुझे फोन आला हो गिरा तशें आसता आणि किती आवय 70 60 50 पॉइंट तू आता स्लो चल गेले 1000 रुपया असू टेन्शन ना कोणा न्ही देवाक दिल्या भशेन केन्ना ना 2 सेकंड जाले खंय लास्ट टाइम आमकां खबर ना त्याने कॅमेरा धरला आमकां बरें कोणशा रावला सारके दिसता म्हाका दिसूंकच ना ते दिसूच ना किंवा फुडें ट्रक आसले आनी तेका काय फुडें एक ट्रक असले ट्रकावर रावले ताणें ट्रका फाटा हिमी रावला अशें लिपोन चला ओ न्हिदो काडून उठलो आता जालें न्हीद जालें हेजें तुमकां सांगलेलें न्ही एक गाडी फास्ट गेले ताका राव म्हटलं सर रावंक ना ताका आतां हांगा धरले रेड कलर आसली ती चेन न्ही ते पोलो धरले ताका तो गेल्लो ताणें राव म्हटलं रावंक ना तो हांगा धरले तो फोना कितें पडटा एक्चुअली बरें मिस्टेक न्ही आमची मिस्टेक हय मिस्टेक ड्राइव सेफ हय ड्रायव्ह सेफ तेंचेय चूक ना आमचेय चूक आसा सो पयशे गेल्याच कळटा आमकां मागीर 3000 फाईन भेटला ताका आतां चड पडटलें कित्याक तो राव म्हटल्यार रावंक ना गेलो ताका आतां फायन आनी तापोवणूय बरें पडटलें ताका सो आतां येयला शिव च्या पिवपाक आमी न्ही हांव आनी च्या पिना पोर येताना भाजी खूब आसलेली न्ही वाल भाजी मागीर वांगी बिंगी खूब आसलेली न्ही आयज कांय नाय सर हांव रावल्लें हांगा भाजी घेवपाक ओके आई हां हां भाजी काय ना कितें घेवया म्हाका जाय आसलेलें ते वांगी फ्राय करपाक सांग हें पळय कितें रे सांग आसा हें आसा तवशी आहा हें घेत गे करेला आनी हें पळय इतलें हांव जून जाला हें जून जाला आनी हळदीचें पानां आसा थंय आसा पळयता हांव वांगी बी आसल्यार पळयता वांगी ना कांयच नाय फक्त तवशी आसा आनी करेला आहा म्हाका नाका च्या तूं पी शिव आयलो डिस करून डुस्की मारून म्हाका इफ्युमिया रॉड्रिगेजो कमेंट केल्ले ताका खावूनी गो ताका च्या पिवनी गो कित्याक कितें कितें करता खंय हां पळय जालें हेजें कितें मारलें भाजी पाव आनी च्या च्या आहात ते सोड टेस्टी बरें आसलें हां 2 च्या बाबाय न्ही ती मारली एक हाफ चल बाय सल्ल्या माझी मुडो फराय भाज्यो काय ना म्हणून जाय त्यांना काय मेळना त्यांना म्हणटाल ती वर म्हणून पण त्यांना वरून गाडीन खंय दवरतले ते मागीर ते पिड्ड्याले ना ताका लागून चल तू आता च्या पिल्या ते पिनाका ताका म्हणटा चल तो सावकाश चला चिपूट जाय सो फायनली म्हाका न्ही वांगी मेळ्ळे यो घे हां यो घे कशी घे वांगी 100 रुपया दी एक दी आता हे न्ही कितें फूल दाखय दुदी फूल पळय गे भाजी करता न्ही गे ना मस्त आसा भाजी बरें येता म्हाका हे वांगी जाय एक चिबड घेतला मम्मी खावकूच ना चिबड लास्ट टायम ते शिवाय हाडलेले हांवें तुमकां दाखयला न्ही रोसातले चिबड ताका लागून एक घे म्हटलें चल माझे एक काम जालें म्हाका वांगी मेवळ्या न्ही हॅपी आता बरें सोलकडी करता आनी फ्राय करून खाता ताका आवडटा वांगी फ्राय ताका लागून
सो फुडें न्ही एक्सिडेंट जाला. एक बायक कितें मारला बायक मारला खंय त्या लायन आनी हांगासर गाय फाटल्यान पळय गाय या खट्टा दे फाटल्यान फाटल्यान? या खट्टा दे या खट्टा दे फाटल्यान तूं काडटा सांग नको फाटी पळ बीडा बीड बीड रे बरोबर बीड म्हणजे अंजळ गाडी 100 गाडी हा आणि हांगा गायो पळय हालात ना हॉर्न मारला सुद्धा हालना हय हॉर्न मारत अवदरच्या हालात ना शेपटी अशी करता 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 हालता मागीर बरी दिसता रे गाडी बिडी आणि लोक सगळे फास्ट येता पळयना फुडें काल एक न्ही कुमटा तेवटेन गायक मारली दिसता जस्ट रस्त्यार पडला त्या कोणेच काडूंक ना धाकटो धाकटो तो त्या कोणेच काडूंक ना हय गे कोणेच काडूंक ना ते पडला सायडीन मारला गाडी ताका अशें करता काडून ते सायडीन हें करा न्ही कितें सांगपाचें अशें ते सोड आमी वयतना बी सगळे रस्ते मद्दी एकलो गाय मद्दी न्हिदला शेपटी हालयत कितें करतले तांकां थंय हें करून धांवडोंक जाय म्हाका उचकी येता हांगासर कोण ती याद काडटा म्हाजी तांकां कळना न्ही आमकां लोकांक कळोंक जाय गाडी कशें मारूंक जाय तेमी फुडें बसला स्लो वचपाचें आयज ती गाडी सुटना वय सो थंयसर न्ही दिसले जंक्शन आहा थंय एक्सिडेंट जाला कितलो वेळ आमी हांगाच आहा अजून 15-20 मिनिट जाले 20 मिनटां जाली हांगा टायम वेस्ट जाला 11:43 कितें बायक मारला दिसता न्ही ना गाडी सो आतां आमी येयला जेवपाक सो हो कुर्तोरीम सो हांगासर न्ही हायवेचेरूच न्ही एक रेस्टॉरंट आहा कृष्णा म्हणून प्युअर वेज आयज सोमवार सो हांगासर न्ही जेवण बरें मेळटा हय सो म्हटलें शिव आतां आमी हांगाच जेवया म्हटलें हांगा पनीर चिली मशरूम चिली न्ही सामकी टेस्टी आसता सो केन्नाय तुमी हेवटेन बी येयले न्ही तो ह्या रेस्टॉरंटाक वचात ओके चड लेट येनाका आतां खूब रश आसता हांगासर आमी आयज बेगिना पावली 12 जाली ताका लागून सर लोक चड कोण नाय लास्ट टायम येयले तेन्ना आमकां वेटींग लिस्टार रावचें पडलेलें पण सगळें हांगा न्ही रिजर्वड आहा चल हँडवॉश कर सो हांगासर घेतला मशरूम चिली आनी एकदम बरें लागता हें खूब बरें आसता हेंचे मशरूम चिली आनी पनीर चिली तुमी खंयचें घेवं शकता पळय एकदम बरें आसता सो हांगासर घेतला फ्रायड रायस आनी बटर रोटी आनी हांगा हेंय बरें मेळटा पालक पनीर चलो तूट पडो हां सो लास्ट टायम आमी इडली पळय आमी हेच ऑर्डर केलेलें आयज हेच ऑर्डर केला आमी परत कित्याक बरें आहा ताका लागून आनी कितें अशें घेवंक ना आमी ओके जेवताना मागीर मेळटा तुमकां ते पळयात पणजी पावले जीएमसी कडेन पावले आमी आनी पावस पळयात थंय येताना आमकां पावस मेळकूच ना जस्ट हांगाच आमकां पावस मेळ्ळे हय हे पळयात बरो व्हडलो येयलो न्ही जस्ट पावली आमी आत्तां घरा 2 जाली ओके सो बरे भशेन पावले आमी खूब जाणां कमेंट करताले सेफली पावात सावकास गाडी मारात तर पावलो आमी आनी हांगा पावस ना कांय ना वॉस सामकें ओके सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता मम्मी म्हटलें आतां काय बॅग बी हात लायनाका सो आतां आमी वयतली गणपती पळोवपाक कोणागे तुमकां कळटलेंच मागीर नेक्स्ट ब्लॉगान ओके तो हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लायक करा शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा तो मेळ्ळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर